मोगाळ भावभयणानो, गेल्ल्या कार्यावळीन आमी पळयलें की त्या कुड्ड्या मनशाक दोनया जेजून नदर दिल्ली आसली आनी ती घडणी आजुनूय काबार जावंक ना. फुडें ताचें शिकप आमी करतले आनी ह्या आविसरांत म्हणजेच जोवाच्या नव्या आविसरांत आमकां ती घडणी पळोवंक मेळटा. जरी त्या सुवातेचेर आमी ती सुरू केल्ली आसली तरी आमी ती सोंपोवंक नासली. ह्या वेळार आमकां ती फुडें पळोवंक मेळटा. जर तो मनीस क्रिस्ताक पळोवंक शकतालो तरी तुमच्या लक्षांत येतलें की क्रिस्तान ताका हात लायलोलो आसलो. उपरांत जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुजे दोळे धुय. अशें सांगलें आसतना ताणें तें केलें. म्हणजे जेजूची आज्ञा ताणें पाळ्ळी. आज्ञा पाळप हाज्याहून व्हड आनी कसलेंच काम ना. तुमी अशें म्हणटले की ताका बरो करच्या पासत क्रिस्तान ही पद्दत कित्याक उपेगांत हाडली? त्या पासत जायतीं कारणां आसात. पयलें कारण, ह्या शुभ वर्तमानांत क्रिस्ताचें देवपण आमकां दिश्टी पडटा. तरी पूण जेजू मनीस आसलो हेंय आमकां ह्या सुवातेचेर दाखलो करता. जेजून आपलें देवपण ह्या पयलींच परगट केल्लें आसलें आनी आतां ताणें ह्या कुड्ड्या मनशाक हात लायलोलो आसलो. मनशान मनशाक हात लायलोलो असो हाचो समज जावंक पावता. जेजूची दोनूय रुपां ह्या सुवातेचेर आमकां दिसतात. दुसरें कारण म्हणजे जर ताची पळोवची खुशी आसली जाल्यार ताणें अशें ताका करची गरज आसली. जेजूची आज्ञा तो पाळूंक शकता काय ना हेंय ताका पळोवंक जाय आसलें. पूण तो दोनया जेजूची आज्ञा पाळटा. तिसरी गजाल म्हणजे दोनया जेजून ताका शिलोआच्या तळ्याचेर धाडून दिलो आनी जो सांगता की शिलो हाचो अर्थ धाडलोलो. चवथें कारण म्हणजे कुड्ड्या मनशाक पळोवच्या पासत उदकाची गरज आसली. पवित्र पुस्तक जायते कडेन उदक हें देवाचें उतर आसा अशें भासयता. म्हणजे उदक हें देवाचें उतर अशी खुणां दाखयता. म्हाका पूर्ण खात्री आसा की देवाच्या उतरा शिवाय कोणूच जिवीत कोणाक दिवंक शकना. हें फकत दोनी जेजू दिवंक शकता. मनशाचो पूत कांयच करूंक शकना अशें न्हय. ताका मनशाचोय पूत म्हूण पाचारलेलो आसा. देवाचें उतर म्हणजे मनशाच्या जिवितांत उजवाड जावन आसा. कुड्ड्या मनशाक तें नदर दिता. भुकेल्याक तें जेवण जावन आसा. तानेल्याक तें उदक जावन आसा. आनी आयज जे कोण बोनकोणीत आसा तांकां स्वतंत्र करच्या पासत तेंच उतर जावन आसा. पांचवें कारण म्हणजे जुदेवांक ह्या गोवायकीची गरज आसली. कारण 29व्या वळीन सांगलेलें आसा, देव मोजेसा कडेन उलयलो आनी जें कितें मोजेसाक सांगलें त्या प्रमाणें ताणें केलें. देवान सांगलेलीं उतरां जो कोण आयकता ताच्या थंय देव व्हड कामां करता. पूण ह्या सुवातेचेर हो जो मनीस आसा तो खंयचो आसा तें आमी नकळो. पूण ह्या कुड्ड्याक बरो केल्या उपरांत ताका